अविश्वासाचे संकष्ट टळून लेगीत कुंदन फळारी हांणी अचकीत फाटल्या 7 जानेवारी ह्या दिसान नगराध्यक्ष पदाचो राजीनामो दिल्लो। दिवचलचो नवो नगराध्यक्ष कोण हे विशीं फाटलो सप्तकभर चर्चा चालू आशिल्ली। नगराध्यक्ष पदा खातीर नाव निश्चित करपाक मंगळारा सकाळीं मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामो नायक, आमदार चंद्रकांत शेट्टी आनी हेर फुडाऱ्यांनी नगरसेवकां वांगडा बसका घेतली। दरेका नगरसेवकाचे म्हणणे आयकून घेतले उपरांत नगराध्यक्ष म्हूण विजयकुमार नाटेकर हांचे नाव मुख्यमंत्री सावंत हांणी जाहीर केले। मजगतीं मुख्यमंत्र्यान ग्रीन सिग्नल दितकीच विजयकुमार नाटेकर हांणी नगराध्यक्ष पदा खातीर उमेदवारी अर्ज भरलो। बुधवारा जावपी पालिका मंडळाच्या बसकेत तांची अधिकृत घोषणा जातली। म्युनिसिपालिटीच्या आमचे दोतोर आसा नवनिर्वाचित अध्यक्ष बाब दामू नायक हांच्या सगळ्यांच्या एकमतान आमचे नाटेकार जे कावन्सिलर आसा हांकां बिचोलेचो नगराध्यक्ष करपाच्या पार्टीन ठरयलां। बिनविरोध आतां वचून तो फॉर्म भरतलो आनी फाल्यांच्यान आयच्यान फाल्यांच्यान नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष बाब नाटेकाराची निवड जातली। म्हाका म्हणजे चेअरपर्सन जाला हांव म्हणजे खरें हांव नासलो अनपेक्षीत हें घडलां म्हणजे म्हाज्या नांवाचेर जाला पूण हांव खरो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो अशें पयलीं पासून खूब वर्सां काम करीत आसा तेजें म्हाका फळ मेळ्ळां हें आनी हांव योग्य ते न्याय दितलो आनी दिवचले स्वच्छ भारत बरी जावची दिवचले स्वच्छ आनी सुंदर जावची त्या खातीर प्रयत्न करतलो। तशेंच गोरवांचें जें कितें आसा त्या गोरवां खातीरूय हांव हें करतलो की जखमी गोरू एकूय दिसचें ना। आनी दुसरें दिवचले सुंदर करपा खातीर झाडां लावपाचो जो आसा म्हाजो म्हणजे म्हाजे कडेन 3 हें आसा कमिटी त्या 3 कमिटी कडेन न्याय दितलो आनी ह्या बाकीच्यांक सगळ्यांक बरोबर घेवन वयतलो। पयलीं बरो पार्टीचो कार्यकर्तो बरो एक्टीव कार्यकर्तो आमचो आनी बरें काम करपी पार्टीन बरें डिसिजन घेतलां। आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी आमचे अध्यक्ष पार्टीचे दामू नायक आनी आमची पार्टी आनी आमदार हांच्यांनी सगळ्यांनी एक बऱ्यापैकी डिसिजन घेतला आनी बऱ्या कॅन्डिडेटाक तेंच्यांनी संदी दिल्या काम करपाची। पण काल सांजे मेरेन तुज्याच नांवाची चर्चा तशें कांय ना पूण ते सगळे पार्टी आनी सीएम आनी सगळे अध्यक्ष बी तेंचे डिसिजन सगळ्या कावन्सिलरांचे सहमतीन। हय हय हय। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।